surga, kita kau maju, tukar sita, maksudmu membuatnya setia pasung, berkami kita, diwasikan Bapa ce ani puta ce ani पवित्रत्म्या ce novi. Amen. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्रत्म सो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमच्या सोबे असो. ख्रिस्ते मगाच्या भावनाने बहिणो आज पवित्र सभा मिसावाय तर संभ्रमता. देव बाप एक मिशनरी आपल्या पुताक मिशनरी जावन एक विशेष सडवणेचो वावर दिवन ह्या संवसाराक धाडटा. आनी अशें देवाचो पूत मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो, आमची सडवण करूंक ताणें आपणाकच कुर्सार समर्पिलें. आनी हो देवाचो पूत आमा समेस्तांक ताची बरी खबर संवसाराक परगट करूंक आमच्या पवित्र स्नानाद्वारे हर एकल्याक आमकां मिशनरी करता. आज आमचो वावर आमी समजून घेवया. पयल्यान पयलें आमी जावन आसा मिशनरी. दुसऱ्यान कोण मिसांव गांवांत आपणाचो जीव समर्पण मिसांवा खातीर देवाच्या शुभवर्तमाना खातीर वावरता, तांचे पासत मागचें, पवित्र सभे पासत मागचें. आनी अशें पवित्र सभे मारिफात आमा समेस्तां मारिफात देवाची बरी खबर संवसाराक परगट जावन दी म्हूण आमी मागचें. एवढा सादोर ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेवया. सर्व मिशनरी पासत विशेष तरेन आमी मागया. आनी अशें देवाचें बरें काम ह्या संवसारांत आमा समेस्त मारिफात परगट जावन दी. ह्या पवित्रतेंत फावो बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो सगळ्या सरून सांगता, मनान चिंतून तनान विचारून वायट आदरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकळूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. Tuja torway
संसाराची पाप करताय आमची ठाकूर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमची मागे मानून घे कित्याक पवित्र त्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा आमचो बाबार्थ बरवोसो आनी मोग सडय आनी तुवें बसयला आयन तें जोडूंक आमकां फौज आमच्याक तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. खलत्या मनशाचे मागणे कुपा पिंजून वयर सरता. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर नितीदार आनी तो पक्षपात करिना. दुबळ्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना. अन्याय जाल्ल्या मनशांचे मागणे तो आयकता. अनाथांचे विनवणेचे तो तिरस्कार करिना. विधवेंच्या विळापाची बेपर्वा करिना. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतालो. ताची मागणी कुपाशी पावतली. खलत्या मनशाचे प्रार्थन कुपाक तोपता. ते आपल्या शेवटाक पावसर विशय घेवचे ना. महोन्नतान जाप दिसर आनी प्रामाणीक मनशां नीत करून दिवन आपलो निर्णय उचारीसर ते वगे रावचे ना आनी सर्वेस्पर गळाय करचो ना. देवाचें उतार्ये. देवाचें उडुपकार.
तिमोतीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भोवमोगाच्या पुता, हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितेर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकुट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकुट नितीचो मुनसुबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्ही, ताच्या येण्याक अत्रेगून आसलेल्या सुमेस्तांकी तो दितलो. म्हाका पयले फावटी तणकेक उबो केल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना. सक्तांनी म्हाका सांडून घालो. हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं. पूण सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातींच्यांनी कान दिशें म्हजे मारिफात सुवार्थ संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें सिंहाच्या फासांतलो हांव बाचाव जालो. सर वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राजांत शाबीतवून पायतलो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचें Serve sportumce sovejasu. Luca permane Gesù Christa ci शुभवार्ता. आपण नितीवंत म्हणून चिंतून आपणा चिरस पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपर्वा करतल्या थोड्यांक जेजून ही ओपार सांगली. एक पावटी दोग जण मागणे करूंक म्हणून वयर देवळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फरिजेव आनी एकलो सुंकागार. फरिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणे करी लागलो. देवा, हांव हेर मनशां बरी लुटकार, अन्यायगार, प्रद्वारी न्हय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. हप्त्यांत 2 पावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दांत एक वांटो फारीक करतां. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपलें हरतें बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकलूत कर. हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा फाटीं गेलो. पूण तो आनी एकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतार हे. वखणी तुका क्रिस्ता. हंकारी मागणे देवाक मानवाना. मागण्यांत कलते पावन जावन आसा नीज भक्ती. क्रिस्त मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, आमकां सरकारी वा गव्हर्मेंट काम जाय जाल्यार तें तितल्या सुलभान आमकां मेळना. एकच आमी लॉन्स दिवन तें घेजय, नाजाल्यार मेरिटा वयर तें काम आमकां मेळा जाय. नाजाल्यार काम मेळचें तितलें सुलभाचें न्हय. पूण देवाच्या
सिंहासना मुखार ताच्या निती सिंहासना मुखार हे दोन्ही चलना लॉन्स बिलकुल चलना आनी मेरिट लिस्ट आमी वाचल्यारी आमकां तें फावो जायना अशें म्हळ्यार जर देवाच्या निती सिंहासना मुखार आमी वचाचे आनी सर्गेचें राज आमकां फावो जायचे तेन्ना आमकां देवाची कृपा मात्र पुरो आनी देवाच्या कृपेन जेन्ना आमी आमचें जिवीत जियेता तेन्ना आमकां सर्गीचें राज फावो जाता येन्सायच्या वांजेलांत फरिजेव आनी सुंकाकाराच्या ओपारी मुखांतर देव जेजू आमकां शिकोवंक कुशी व्हरता आमी कितलें बरें काम केल्यारी जर आमचें थंय खालतेपण ना बदलाक आमचें थंय हंकारी मनोभाव आसा तेन्ना खंडीत जावन तें मागणें देवाक मानवना म्हूण ह्या ओपारी मुखांतर जेजू आमकां शिकोवंक कुशी व्हरता मगाच्यान आदल्या आयतारा जेजून आमकां आमी कशें थांबनासतना रावनासतना मागणें करूंक जाय आनी कशें आमी मागण्याचे व्यक्ती जावंक जाय म्हणून आदल्या आयतारा वेदवेच्या आनी कोट्या नितीकर्ताच्या त्या ओपारी मुखांतर आमकां शिकयलें आनी आज आयच्या आयतारा जेजू आमकां आमचें मागणें कसलें जावंक जाय वॉट शूड बी द क्वॉलिटी ऑफ आवर प्रेयर आमच्या मागण्याचे गूण कसले जावंक जाय ह्या विशयांत तो शिकोवंक कशें व्हरता आमकां कळीत करूंक आशेता आमचें मागणें खालतें जावंक जाय आमचें मागणें आपणाची अस्कतकाय वळखुवचें तसलें जावंक जाय आमचें मागणें आपणाचें उणेपण वळखून घेवचें तसलें जावंक जाय तशेंच आमचें मागणें दुबळेकायेन भरलेलें जावंक जाय आत्मीक तरान आपूण कांयच न्हय देवा तुज्या कृपेच्या बळान हांव सर्व करूंक शकता म्हणल्यार त्या मनोभावान हांवें मागोवंक जाय कित्याक दुबळ्याचें मागणें देव आयकता म्हणून सिराकाच्या पुस्तकांत आमी वाचता आनी तेच आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें देखून मागण्यांत मेरिट लिस्ट चलना आपल्या मागण्यांत डिस्टिंक्शन काडलां वा रँक काडलां म्हळ्यार तें कसल्याच प्रयोजनाक पडना हांव इगर्जेक सदां वेतां इगर्जेंत मागणें शिकयतां इगर्जेंत हांव मुखल्या बंकार बसतां आज कोणी मुखल्या बंकार नात हांव मुखल्या बंकार बसून हांव मागणें करतां मीस रजार हांव सुकयना सदांच हांव मिसाक वेतां आयताराचें हांव बिलकूल सुकाना एक ह्या जाग जावन हांवें शर्मेवचे शर्माव दिल्यात म्हज्या शर्मावाद्वारी लोकांच्या दोळ्यांत दुखां हाडल्यांत वा तांच्या मतीक संतोश हांवें हाडला हांवें वाड्यांत वा फिरगजेंत हांवें येसबानपण चलयलां वा मुखेलपण हांवें दाखयलां हांवें दुबळ्या धाकट्यांची सेवा केल्या हेरांच्या गरजांक पावलां इगर्जमेच्या गरजांक हांव पावलां फिरगजेंत कसलेंय कार्य जाता आसतना हांवें दान धर्म केला असलें जायतें बरेंपण हांवें केलां देखून देवा सर्गराजांत म्हाका रिगोवंक हांव हक्कदार जर हांव अशें देवा मुखार हंकारान मागणें करतां आनी म्हज्या पेल्याक बोट जोखून तो पातकी गातकी तो मोस करता तो समा मिसाक येना फिरगजेंत कसलोच वावर हातीन घेना दुबळ्या धाकट्याचें ताका पडोवन वचना जायतें आस्त बदीक आसा जाल्यार दुबळ्यांचें ताका पडोवन वचना तो अन्नाडी व्याभिचारी खोटो मनीस ताका न्हय म्हाका देवा तूं सर्गाचें राज फावो कर जर असल्या उतरांनी न्हय जाल्यार असल्या मनोभावान जर हांव मागणें करतां हें जावंक पावता हंकारी मागणें आनी हंकारी मागणें देवाचें काळीज मोवाळ आयना हंकारी मागणें देवाचो मोग आपणावंक शकना कोण मनीस खालतेपणी जें कितें हांवें करूंक जाय आसलें एक मिशनरी जावन म्हणजे पवित्र स्नानाद्वारे म्हाका तुवें एक मिशनरी जावन त्या लायलाय
देवा तुझी बरी खबर ह्या संवसारांत परगट करूंक बरें काम म्हजे तावन म्हजे मरिफात हांवें करूंक तुजी शुभ वर्तमान हांवें जावंक आनी ती परगट करूंक तुवें म्हाका अभिषिक्त केलाय आनी अशें एक मिशनरी जावन जें कितें हांवें करूंक जाय आसलें म्हजी जबाबदारी कुटुंबान जावं समाजेन जावं ती हांवें बऱ्या तरान करूंक प्रयत्न केला देवा म्हाका आनीक करपा दी आनीक बरें करूंक आनीक बरो व्यक्ती जावंक आनीक पवित्रपणांत जियोंक दुबळे धाकट्याची सेवा करूंक नितीन चलोवंक म्हाका तूं कृपा दी देवा म्हणून जर हांव दिंबेर पडोवन सरपडोवन मागणें करता असलें मागणें देवाक मानवता आनी मेस्वता आनी तो वा तें देवा मुखार मानवाल्ली जावन घरा वेतात असो संदेश आयच्या वाचपाद्वारे प्रत्येक रितीन वांजेलाद्वारे जेजू आमकां दिवंक खुशी व्हरता तर म्हाका भावानो आनी भयणो आमी वर्तें करी जाय म्हणना आमी आमचें बरें काम करन नांव जोडी जाय म्हणून ना जर आमी गुपीत रितीन कलतेपणान आमचें क्रिस्ती जिवीत आमी जियेल्यार पुरो देवा मुखार आमी मानवाली जाता असलें देवाक मानवोचें तसलें जिवीत आमी जियोवया आनी अशें बरें मिशनरी जेजू बरी आमी जावया त्यागाचें सॅक्रिफिसाचें जिवीत आमी जियोवंक प्रयत्न करया आनी हाका जेजूस जावं दी आमचें प्रेरण ताची कृपा आमचे थंय सदांच आसा अस्कतका आमी वळखून घेवया आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया आनी ताच्या कृपेन हांव सर्व बरें करूंक शकता म्हणले पातयेनी आमी आमच्या मतींत आनी काळजांत दवरया खंडी जावन आमी जेजूचें शुभ वर्तमान जावंक पावतले असलें जिवीत जियोवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया देखून उबी रावात आमच्या पवर्तची उत्सारणी आमी करया सतमंता देवाक सरपदविदारा बापाक सरकारांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्यक सांग पावलो हांवका मर्येतान जल्मलो पावस फिरत घालताना क्रस सोंसले ताका कुस्साल चडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो मेले मेल्यान देवलो दुसरे दिसा मेल्यान तो परतून जिवंत सरकार चडलो सरपदविदारा देवाच्या उजव्या बसला थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतलय पवित्र सभेक भक्तांचो एकतात पातकांचें बोगसणे कुडीचें जिवंतपण सत्सनाचें जिवीत आमेन मोगाळ भाव भयणो आमचे सर गरजो आमची मागणी आनी विनवणी बापा मुखार कलतेपणी भक्तीन आमी दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी कलतेपणान तांची जबाबदारी सोलोवन व्हरूंक आनी तुज्या पुताच्या मिसावांत निस्वार्थपणी वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी सामाजीक मुखेल्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या आदर्श तत्वांनी सोलोवंक आनी आपले कलतेपणाचे जिणयेन लोकांचे उदारगते खातीर वावरूंक तुजे जाणवायेन तांकां बोर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक दुबळ्या धाकट्यांक अनाथ विधवी आनी समाजींत स्थानमान नासता कोश्टूंच्याक आनी विविध पिडेशिडेंत कोश्टूंच्या सोर पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तूं तांची बुजावण जा म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक संवसाराच्या पंथाक तुजी सुवार्ता परगट करूंक वावुरच्या सोर मिशनरींक तुजे कृपेन बर तांच्या कुटुंबाचो त्याग तुका मानवो सोर मिशनरींक राख आनी सांबाळ आनी तांकां सोर बेसावांनी भर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक तुज्या पुताची सुवार्ता उर्बेन परगटूंक आमच्या कुटुंबांतल्या चल्यांक आपय आनी आपोवणेला बुल्ल्यांक ते जियोवंक तिरासण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक येवकरिस्ताच्या मेजाबावारी हजर जालेल्या आमी मागण्या वरवीं तुका मानवंक प्रयत्न करतना
तीच मागण्याची जिणी आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत समाजींत जियोंक आनी हर एक मनशाक गौरव दिवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजा पासत आमी मागया. बापा आमी उबारलेली आनी आमच्या काळजांत आसची आशा दयेन तूं आमकां फावो कर. तुज्या पुताचें कालतेपण वळखून ताचे खरे पाटलावदारी जावंक आनी आमचो शेवट जोडूंक आमकां तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या मगाळ बाबीन म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदविदा देवोवपा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. जातंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्खे पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. महिमेवान देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमचें काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो आनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें हांव खरें मर्यादान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर
Bavarta sogutu pergetuya. Sumya Jesu Tuje moro Amin Samaranta Tuje punar jiwanku Amin bergerta Tujainnya Sumya Jesu Amin berklika बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची करून रगा सेवतेला आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बेगीन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरये देवाचे मये संगती भगवन सुजे तिचो पती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे आमची तशी आमची पदकां घोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दयाकुने जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचे बागनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरोवशेन त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमने तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतनच वट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं माय म्हजो गुत्सावन एकामेका शांती दियात देवाची शिल्ये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शिळी संसाराच्या नामा समेस्तांचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाका पेयल्यान ती सुभागी मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास
तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुना जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे कुणे रुपान आमी संभ्रमून घेतलां त्या ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गार संपूर्ण आमकां मेळ्ळा अशें कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आनी सोरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
Musa प्रजाची शीश करा मोका सो संदेश प्रसार करा कालच्या काळजात दुर्बळजीने शुभवार्ते साक्षी जाया प्रसार करा संदेश मोजो संदेश खोरो सेवेसो मुंशा काळजा पेटो उजो उजो तो मोगासो मोसा प्रजाची शीश करा मोगासो संदेश प्रसार करा कालच्या काळजात दुर्बळजीने शुभवार्ते साक्षी जाया उगाळ पुत्रा सवे चे कुरवेन निवारम का आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.